मिसाची सुरवात एकामेकायन करूया. 8:13 एकलोच आमचो सोमी. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बादेस, एकलोच आमचो देवा. पवित्रात्म्या वरवीं शांतीच्या पातपासून सोमी एकसाच्या आमकां आपोवन हाडल्या. देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बादेस, एकलोच आमचो देवा. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्यां आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, सकाळ फुडें हो पिलारचो दोंगर आमी चडल्या. पाद आग्नेलाच्या पांयाशी आमी आयल्या. आमची मागणी ताचे विनवणेन सुर्गीच्या बापाक उबारूंक. तर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना आमचो भावाट देवाचेर उदीक खोलावया. आयच्या दिसाक पवित्र सभा सांत आल्फोन्सा हिचो उगडास करता. इंडियेची सांत ती केरला गांवांत जल्मल्ली आनी तिणें आपलें जिवीत देवाक समर्पिल्लें. जायते त्रास तिच्या जिवितांत तिका पडले, तरूय देवाचेर भावाट धरून तिणें आपलें जिवीत सारलें. तर तिचे विनवणेन आमकांय आमचो भावाट ओदी खोलावंक ह्या मिसाच्या भेटींत आमी जोण एकल्या पासत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या. आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कुरण्यांनी देवा आड आनी आमच्या पेल्या आड आमी वायट केलां. तर ह्या सगल्या चुकीचें बोगसणें ह्या वेळार मागुया. आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातक्यां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुरवंडरा, भाग्योंत आल्फोन्सा तुजे विस्वाशी आंकवारीची परब आज आमी संतोसान समोरुमतांव. जेजूच्या मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मानान लेखूंक आनी आमच्या दर एकल्याच्या बेसांत आत्म्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक
आमकां कृपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाताक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरोमियास प्रोवेदेच्या पुस्तका वेलें वाचत. जेरोमियासा सर्वेस्पराचें उतर पावलें तें हें: उठ आनी कुंबराच्या घराची वाट दवर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें तूंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंबराच्या घरा वचूंक हांव देंवलो. थंय तो चोरका घेवन आपलो वावर कोत्तालो. तो कोत्तालो तें मातयेचें आयदन ताच्याच हातान बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायलाच्या घराण्यांक वो कुमार कोत्तात तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर: ओय, जशें कुंबराच्या हातांत माती तशें इस्रायलाच्या घराण्यांक तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. देवाची वडपकार. तुमचो जाबाब जातलो: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जाबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसोसर सर्वेस्पराची वाखाणणी कोत्तलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जाबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. राजकारबाराचेर विस्वास दवरूं नाका. अशोक सैमाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडूंक ताका तांक ना. प्राण सोडलो म्हणटच तो बाबडो दुल्लींतलो आयलोलो दुल्लींत पोत्तोन वेता. त्याच वेळार सगल्यो ताच्यो मांडण्यो पिस्कोटून गेल्यो. जाबाब: जसो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव जो कोण सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रोचला स्वर्ग आनी प्रितूम, दोर्या आनी दोर्यांत आसा ते सगळे. जाबाब: जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार उबे रावया. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy. तुज्या पुताचीं उतरां आयकूंक आमचीं काळजां उगड सर्वेस्परा. Soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy Sorbespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
जेजून लोकांचे उसपुंजीक मोडलें. दुसरी सर्गीच्या राज दोयऱ्यांत आसलेले आनी सगळ्या जिन्साचे मासडे दवरतले एके रांपणे सारकें. ती बोल्ले उपरांत ती ओडून हाडून आनी वेळेर बसून बरी मासडी पांटल्यांनी घालतात आनी उपकारना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले आनी बरें मदली वायटांक कुशीन काडटले आनी तांकां उजयांत उडयतले. तुयी सगळीं रुदन करतली आनी दांत किरलायतली. तुमी हें सगळें समजतल्यात. तांणी म्हणलें होय. आनी तांणी तांकां सांगलें म्हणटूच सर्गीच्या राजाचो शीस जालो. कोण एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भांडारांतले नवे आनी पोरने वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. हे ओपारी सांगून सोंपयतच जेजू थंयसरलो भायर सरून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणींनो, इंग्लिशींत एक गायन आसा जें घोडये आमी जायत्यांनी जावं रितीरांनी वो दुसऱ्या मागण्याच्या जोम्यांनी गायलां आसतलें. आनी ह्या गायनाची उतरां अशीं: यू आर द पोटर, आय एम द क्ले, मेक मी एंड मोल्ड मी, दीस इज वॉट आय प्रे. तूं जावन आसा कुमार, आमी माती, तूंच आमकां आकार दीत. हेंच आमचें खालतें मागणें. आनी प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयचें पयलें वाचप जें आमी जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आयकलां, ह्या पयल्या वाचपांत हींच चिंतनां आयज आमच्या दोळ्या मुखार देव दवरता. देव आमकां सांगता की तुमी आपल्या म्हज्या हातान माती आनी देव आमचो कुमार. आनी जशें आमी जाणाव, कुमार आपली येवजणी प्रमाणे मातयेक आकार दिता आनीक आपली येवजणी प्रमाणे जाय तसली मातयेचीं आयदनां करता. देव आयज आमकां हेंच सांगता की तुमी म्हज्या हाताचें काम आनीक सगल्यांक आमकां देवान आपले उगोणीत येवजणेन आकारल्यांत आनी आकारीत आसा. आनी हे मोगाच्या भावा भयणींनो, आमी दर दिसाक नियाडूंक गरज. आमी देवाच्या हातान माती कशी जावंक गरज. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन जियेतलीं, देव आमकां बरो तो आकार दितलो. देव आमकां आमचें जिवीत फलादीक आनी उपयोगाचें करतलो. हीच शिकवण आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेवता. मोगाच्या भावा भयणींनो, इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 40 आनी 5व्या वेस्वरांत अशें देवाचें उतर आमकां म्हणटा: मातयेन कुमाराक म्हणोंक जायत काय की तुवें म्हाका अशें कित्याक केलां, म्हाका हें ना तें ना, अशें मातयेन कुमाराक म्हणोंक जायत काय. मोगाच्या भाव भयणींनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी देवाक शिणटाव. आमी म्हणटाव, देवा तुवें म्हाका असो कित्याक रुचला, म्हाका बरें रूप कित्याक दिवंक ना, म्हाका हो आनी तो गूण कित्याक दिवंक ना,
म्हाका 2 ग्रेस्काय आनी दुसरी वस्तू कित्याक दिवंक नात. हें जायते पावटी आमचें असलें उलोवप जाता आनी आमकां दिसता देवान आमकां बरी रचूंक नात म्हूण. देवान आमकां उपयोगाची मनशां कशीं रचूंक नात म्हूण अशें जायते पावटी आमच्या मनांत येता आनी जायते पावटी जिवितांत आमी देवाक शिणटाव. हें सारकें ना. तर आमी कितें करची गरज? जशी माती कुमाराच्या हातांत आपल्याकूच ओपून दिता, आपलें समर्पण करता, ते भाशेन दर दिसाक आमच्याच जिविताचें समर्पण करूंक गरज आसा. सेल्फ सरेंडर, आप समर्पण. आनी जेन्ना आमी माती कशी देवाच्याच हातान आमचें आप समर्पण करतलीं, आमी जाणाव तो देव आमकां बरो दितलो, बरो तो आकार दितलो, उपयोगाची मनशां तो आमकां करतलो, आमचें जिवीत मोलादीक आनी फलादीक तो करतलो. कित्याक देवाची येवजण सदांच आमच्या बऱ्याक. हें उगडास आमी दवरुया. आनी जेन्ना मोगाच्या भाव भयणींनो हे भाशेन आमच्या जिवितांत आमी वाडटलीं, खरेंच ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत आमी जिवंक पावतलीं. आनी जेन्ना जोडटेचो दीस येतलो तेन्ना आमी बरे मासडे मदें आमकांय थंय आमी पळयतलीं. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू ओपार सांगता आनी म्हणटा जोडटेच्या दिसाक देवदूत बरी आनी वायट मासडी सेपरात करतले, वायट मासडी उज्यांत उडयतले. मोगाच्या भाव भयणींनो, जोर दोन दिसाक आमी आमचें जिवीत आप समर्पण करून देवाच्या हातांत घालतलीं आनी देवाक सांगतलीं, देवा तूं आमचें जिवीत जाय तशें चलय, तूं आमकां जाय तसो आकार दी, तूं आमकां आमच्या जिवितांत जाय तशें फावो कर, जाल्यार आमचें जिवीत सदांच बरें उरतलें, आमचें जिवीत वायट जावंक पावचें ना. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आयज पाद आग्नेलाक मान दिवंक आमी हांगा आयल्या. पाद आग्नेलान आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. तो सदांच खालतो जियेलो. देवाच्या हातान माती कशी ताणें आपलें जिवीत घातलें आनी देखूनच आमी पळयता देवान ताका आकार दिलो. एक भाग्योन कसो ताचें जिवीत जालें. कित्याक दोन दिसाक पाद आग्नेलान आपलें जिवीत देवाच्या हातान घातलें, आपलेंच आप समर्पण ताणें केलें. सांत आल्फोन्सा हिणेंय आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. कॉवेंतांत रावन आपलें आख्खें जिवीत तिणें देवाच्या हातान घातलें. तर आयज मोगाच्या भाव भयणींनो, देवाचें उतर आमकां कितें करूंक आपयता काय? पयली सुवातेर दर दिसाक ही चिंतना आमच्या मनान दवरुया की आमचो कुमार देव, आमी फकत ताच्या हातान माती. देखून आमी बोडाय दाखोवची न्हय, आमी आमचे मिजाजीन बरोवन देवाक म्हणचें न्हय, देवा तुवें म्हाका असो कित्याक रुचला, हें उणेपण म्हज्या जिवितांत कित्याक दिलां, म्हजी सुरोपाय कित्याक बरी ना, असले शीण आमी करचें न्हय. पूण दर दिसाक आमचेच जिविताचें समर्पण करुया. घडटा जाल्यार 2 दिसा 5 वा 10 मिनटां हें आप समर्पणाचें प्रार्थन आमच्यांनी करूंक जाता. सगलें आमचें जिवीत, आमचें कोस डोग, आमचें हुस्के खोती, आमचें सूख दूख देवाच्या हातान घालुया आनी भावार दवरुया की देव जाणें आमकां रुचल्यान तो आमकां सांबाळटलो. तो आमचें जिवीत केन्नाच ओगडावंक दिवचें ना. तो आमचें जिवीत फलादीक आनी मोलादीक करतलो. तर ही चिंतना घेवन आयज ह्या मिसाचे भेटेन त्याच देवाक आमी सांगुया, देवा आमी तुज्या हातांत माती, तूं आमकां बरो तो आकार दी, आमचें जिवीत फळादीक कर. आमेन. मिटोवणी वेळार गायन करुया C43 वेदीचेर उणया सोवे.
순간에도 소원하게 예수 누가 배도이다 순간에도 소원하게 예수 누가 배도이다 웃거져 내려보니 아까부터 외롭다 그 웃어지 드시보니 예수 먼저 들어오나 그 웃어지 드시보니 예수 먼저 들어오나 म्हज्या भावा भयणींदो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्विसभर मानून घेव. भोव वर्त्या देवा आमच्या बापा भाग्योंत आंकवारी अल्फोन्साच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी पोरजोळटा ती ओळखून आमचे सेवेचो हो वाखाणणेचो योद्न आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंडोवण्याक पाट करून आनी सुर्गीच्या संतोसाच्या ओत्रेकांनी बरोवन तुजी चाकरी ध्यानी मोनी करूंक आमकां कुरपा दी म्हूण खालतिकायेन मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोव्यां आसूं, तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भोगता पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dol palazzo सर्वेस्पर्ता Sogany samsarbania Tujas wojbowa Usługi tylko sojsoj Usługi tylko sojsoj Usługi Usługi tylko sojsoj सर्वेस्पराचिनावी Nieta taka soj Usługi tylko sojsoj Usługi tylko sojsoj Usługi tylko sojsoj बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत. आपलीच कुशीन कूस मरण सोसूंक वेच्या आदी
ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तीस पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात. भावार्थाचो गोड पोरबो Sombra Gesù tuझे corona soborota, tuझे puno shiva corona porgota, tuझा ella obio preta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नॅरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे एदिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन दोन रुतांक आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो सुर्गीचो बाप, आमचो कुमार, तर हें आमचे बापा प्रार्थना करतना आमचेंच जिवीत ताच्या हातान घालुया. आमच्याच जिविताचें आप समर्पण करुया आनी तुजी खोशी, देवाची खोशी आमच्या जिवितान जावं म्हूण ह्या प्रार्थनांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी. आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणीत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोव्या आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन करुया D10 एकाच उड्यांत. Ekas udyat amka warto, Dorekus good amizania. Jesu, Jesu amizogli, Jesu mosto amizade. Ekas udyat amka warto, Dorekus good amizania. Jesu, Jesu amizogli, Jesu mosto amizade. Ikus bivon sobie konka, Jesu wanta apleroko. Ikus shivanam kamborta, Priti mogan kaza suta. Ikus bivon sobie konka, Jesu wanta apleroko. Ikus shivanam kamborta, Priti mogan kaza suta. Ikus udyatam kawanto, Dorekus good amizania. Jesu, Jesu amizogli, Jesu mosto amizade. Ikus udyatam kawanto, Dorekus good amizania. Jesu, Jesu amizogli, Jesu mosto amizade. Ikus updesami palso, Moga updeshi nila. Ikus agnia amka kilia, Apnias mogan sobla wigo. Ikus updesami palso, Moga updeshi nila. Ikus agnia amka kilia, Apnias mogan sobla wigo. Ikus udyatam kawanto,
Doricus good Amisania Gesù ci curami sogli Gesù mosto amisane Ekas ujatam kawanto Doricus good Amisania Gesù ci curami sogli Gesù mosto amisane प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आज आमकां जेजूच्या कोश्टां मोरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमचे विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्याक बाग्योंत आल्फोन्साचे देखीन जेजूचें कोस्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोबदूंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाल पवंबिनो, तुमचे मदलो कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमच्या यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कॉपेलान आसात. व्हडा भवार्थान हे पवित्र जाग्यार आमी एकठांवल्या. आमच्यो गरजो, आमचे आवडे, आमचे हुस्के मानेवोत आग्ना वरवीं देवाक उबारून तुमच्या काळजान घेवन आयिल्ली मागणी मानेवोत आग्ना वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. मानेवोत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर आमच्या गरजां, त्रासान, आकांताक जेन्ना भवार्थान मानेवोत आग्ना वरवीं देवाक उलो मारता, मानेवोत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां फावो करता. आयज मारिया रॉड्रिगीज शिरोरातान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या भावाक कोवीड मारेकार पिडा जावन GMC हॉस्पिटलान आसलो. थोड्या दिसांनी चड सिरियस जालो म्हूण ऑक्सिजनार दवरलो आनी ICUंत घालो. सुमार 3 म्हयने ICUंत आसलो. ताका डायबेटीक प्रेशर ह्यो पिडा मेवल्यो. तेन्ना हांवें भवार्थान मानेवोत आग्नेलाक उलो मारलो, म्हज्या भावाक बरो कर आनी घरा पावय. हांवें ताका मानेवोत आग्नेलाची माती पिवूंक दिली. ते उपरांत तो बरो जायत गेलो आनी नोव्हेंबरांत मानेवोत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेना दिसाक घरा धाडलो. हांवें मानेवोत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनच सांताचो मान फावो जाल्या प्रमाण मागता. मोगाल पवबिनो, वो आमच्या भयणीचो भवार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी भवार्थान उबी रावन नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर ते विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवोत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनदभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कोणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. उगणीत काकुतीच्या देवा,
अगणित काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुझ्या पांयां सोडशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागतां आमी मागता व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी कुशी तुझी कशी आनी आमच्या बरेपणान आमच्या बरेपणान उपकारतात जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आज्ञेला मानवंत आज्ञेला सांताचो मान संताचो मान फावो कर फावो कर आमचे पवित्र सभेची आमची पवित्र सभेची इगोर्जेची इगोर्जेची उगोड पोरगोट निवदेशी उगड परगट निवदेशी मागतां मागता आमच्या सोम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन आमेन मोगाल पावयनो जायतीं जाणां आमी पिडींत कश्टवता जायतीं आमची भावां भयणां पिडींत आसात पूण ह्या जाग्यार नात तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत हाडून हे पिडीवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा आमच्यो सोकतायो सोंसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत भावां भयणांचेर बोलेपणाचो करीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमूक आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत तुजे बोवाड दवरां तुका येवन भोवूं हे परी भावां भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणो तुजो जियेताय आनी राजभूत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Samche, therefore,